आयज जसो गांवच्या लोकांनी उलो मारलेलो त्या उल्याक आमी ह्या कटमगांवच्या दादांच्या पांया कडेन येयल्ले आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की IITचो जो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो तो प्रोजेक्टाचो जो एक आस्पाव घेवन ह्या परिसरांत ज्या तरेन आमचे सगळे गांवचे लोकूय उलयले आनी जो विरोध प्रदर्शन तेंच्यांनी एकूच वाडो आयज सद्याक उपस्थित आसा म्हटल्यार भावीक सगळे जे कटमगां दादाक मानता आमच्या राखणदारांक मानता गोंयभरांतले आयज हांगा उपस्थित आसा। आमी इतलेंच म्हणपाक सोदता सरकाराक की आमच्या जे राखणदार आसा तेंच्यो वाट्यो आमी पळयता गांवांनी आयज सगळे राखणदारांचेर जे वाट्यो आसा जागे आसा ते आमचे राखण्यांचे जागे आनी ते राखण्यांचे जागे आमी राखपाक जाय आनी खरें म्हटल्यार सरकारान हांकां मान्यताय दिवपाक जाय आसली की ह्या जाग्यांचेर कोणूच हात लावची ना हांकां बफर झोन हे करून दिवपाक जाय आसलो की हे जागे जे आसा हे आमच्या जाणट्यांनी दवरिल्ले आसा हे राखणदारांचे जागे हे आमचे हेरिटेज सायट्स अशें म्हणून डिक्लेरेशन करपाक जाय आसलें मात खंयचोय सरकार आतां इतले येवन गेले पण तेंच्यांनी आजून पर्यंत हें करूं ना आनी तेकाच लागून येता तो सरकार हो सरकार येवन तेंच्यांनी अशें तो IITचो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो प्रयास केल्लो आसा। आमी गांवच्या लोकां वांगडा तेच्या पयलूय ज्या ज्या गांवांनी असले प्रसंग येयल्लो आसा त्या गांवांनी आमी गेले आयज परत हांव थोडे दीस पयलू हांगा येयल्लो हांव 3 दीस पयलू हांगा येयल्लो पांया पडोन गेलो आनी येता आसतना मुद्दम हांवें पयलें की ऑलरेडी मार्कींग जाल्ल्यो आसा खूब कडेन मार्कींग जाल्ल्यो आसा आनी तें पळोवन खूब दूख दिसलें कित्याक सरकारान खरें म्हटल्यार सरकारी अधिकारीन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें हांगातले जी कमिटी आसा जावं जे गांवकार आसा जल्मी आसा तांकां विचारपाक जाय आसलें मात हें कांयच विचारनासतना ह्या रितीन लोकांचेर हो हाडपाक म्हटल्यार लोकांचेर मांडपाक हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हेज्या पयलू कितल्याशा गांवांनी IITच्या नांवान जागे घेवपाचे आनी जाग्यांचेर आक्रमण करपाचो आमचे जागे जे राखून दवरल्यात तुमी पळयला आसता मेळावली आसूं काणकोण आसूं लोले आसूं अशे कितलेशे सांगे आसूं सगळे कडेन हेजो विरोध जालो बट पयलू लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट जे हाडटा तेजो विरोध आमी तीव्र रितीन करतले। हांव हांगा मुद्दम येयला की जो आमचो पाठिंबो ज्या गांवच्या लोकांक जाय त्या प्रमाणे मेळटलो केन्नाय उलो मारलो जाल्यार गांवच्या लोकां वांगडा ह्या देव भुमीचेर सांगता की आमकां आमच्या देवांचे राखण्यांचे आसूं जावं खंयच्याय देवाचे आसूं हे स्थान राखपाक जाय। गोंय ही जी आसा ही देवभुमी आसा ही देवभुमी आमी राखपाक आमी निर्णय घेवपाक जाय आनी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे प्रसंग येता आमी पळयले की कारापूरचे लोकूय येयल्ले आसा हांगा आनी ते कित्याक येयल्या तेय आपलो गांव राखपाक थंय वावुरता तशेंच आपआपले गांव आमी राखुया आनी आयज हांव तुमकां तुमच्या हितून सांगता हांगा आसूं जावं विधानसभेन आसूं विधानसभेच्या भायर आसूं हो जो प्रश्न आसा हो मांडपाक म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे हांव करतलो। तशेंच आमचे गांवकार जे आसा तेंच्या वांगडा आमी रावतले आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन गोंयभरांतल्या लोकां कडेन की हो जो कटमगां आमी मानता आमकां खूब लागीं आमी हांगा आसूं अमरेश्वर आसूं ह्या दोनूय देवांक आमी येता भेट दिवपाक आनी आमची सगळ्यांची मान्यता आसा की आमी जेन्ना तेंचे कडेन मागता कितेंय उलो घालता जाल्यार तो उलो साकार जाता आनी देवाच्या कृपेन ह्या कटमगां दादाच्या कृपेन हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्थगीत जातलो रद्द जातलो आनी सगळे आमी एकजूट जावन ह्या सरकाराक हो BJP सरकार जो लोकांक आयकनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करूं सोदता। थोडेच दीस पयलू तुमी पळयला आसतलें तेंच्यांनी अर्बनायझेशन हाडलें गांवांनी 56 विलेजीस अर्बनायज करता म्हणून हाडलो आनी तांकां कालच्या दिसा हे फाटी घेवचे पडले जेन्ना लोकांचो विरोध दिसलो गांवांनी लोक उलोवपाक लागले आनी त्याच रितीन ह्या कटमगां ह्या पवित्र स्थानाचेर जे ते हाडपाक सोदता आनी लोकांचो विरोध आसा त्या हितून आमी कशेंच फाटी सरपाचें ना लोकां वांगडा रावया आनी लोक एकजूट जावन आमी कोण न्हू मात देव आमकां हांगा हाडटा देवानूच त्या दिसा आमी पळयलो गुरूचो व्हिडिओ आनी अशेच कितलेशे गांवकार उलयले आयज सकाळी तुमी घराणे घातलेले आसा ह्याच रितीन आमी फुडें या देवा कडेन एकूच प्रार्थना करता एकजूट आमकां दवरी फाल्यां हितून खंयूय पॉलिटिक्स हाडपाचें ना आमकां देवाचें स्थान हें राखपाक जाय आनी एकजूट जावया आनी फुडें लोकांक जावं देवाचें स्थान आसा तें राखपाक
आमी सगळे एकजूट रावया. देव बरें करूं. थँक्यू.